दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत खाजगी वैजकी महाविद्यालय हाडपा वेल्यान विधानसभेन बरोच बोवाळ जालो। जाल्यार दक्षिणेच्या सगळ्या आमदारांक विश्वासान घेवन खाजगी वैजकी महाविद्यालया विशीं निर्णय घेता म्हूण मंत्री विश्वजितान जाप दिली। खाजगी वैजकी महाविद्यालय आमी कशेंच करपाक दिवचे नात म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी उलयलो। खाजगी वैजकी हॉस्पिटल हाडपाचें मुख्य कारण कितें असो प्रश्न युरीन उपरासला। दुसरे वटेन दक्षिण खाजगी वैजकी महाविद्यालय हाडपा वेल्यान मंत्री विश्वजीत फट मारता असो आरोप फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान केलो। हे विशीं मंत्र्यान एकाच प्रश्नाच्यो दोन जापो दिल्ल्याचे विजयान सभाघरान दाखोवन दिले। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल रेफरल हॉस्पिटल जावन रावला असो आरोप करीत ह्या हॉस्पिटलांत गरजेच्यो सुविधा केन्ना उपलब्ध करून दिता असो प्रश्न आमदार एल्टनान मंत्र्याक विचारलो। गोंय शिक्षण उदरगत महामंडळा कडल्यान विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाक लागून रीण घेतिल्ले, मात वेळार रीण फारीक करूंक नाशिल्ल्यान जीईडीसीटीन 10% दंडात्मक व्याजा सयत बेगोबेग रीण फारीक करपाची नोटीस धाडला। देखून तांचे रीण भरपाची मुजत 31 डिसेंबर मेरेन वाडोवची अशी मागणी मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी केली। उपरांत ह्या प्रकरणात लक्ष दितले अशी जाप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। एकशे 8 सेवेचे लोड आसा, केन्ना केन्ना इतलो लोड आसता की ह्या एम्ब्युलन्सी वेळार पावनात। ताका लागून आपतकालीन परिस्थितीक तोंड दिवपा खातीर आनीक 20 एम्ब्युलन्सी घेतलो अशी जाप भलायकी मंत्री विश्वजितान विधानसभेत दिली। कुट्टरीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान हे विशीं प्रश्न विचारिल्लो। खासगी कंपनींनी 80% आरक्षण दिवचो असो प्रस्ताव कर्नाटक सरकारान हाडिल्लो। उपरांत असोच प्रस्ताव हरियाणा सरकारान हाडलो, मात हो प्रस्ताव उच्च न्यायालयान भायर मारलो। सध्या ही केस सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आसा। गोंयचे कितलेशेच लोक हेर राज्यांनी काम करता, आमी कोणाक आडोवंक शकना अशें मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी सांगलें। पयलींच्या वेळार पंचायत सचिव आनी ग्रामसेवकांचे शिक्षण समान आशिल्ले, देखून तांकां एकूच सारको वेतन मेळटालो। मात आतां शिक्षणांत बदल जाल्ल्यान पंचायत सचिवाच्या वेतनांत बेगोबेग वाड जातली अशें पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो हाणें आमदार वेंझी वेगसाच्या प्रश्नाक जाप दिली। पंचायत सचिव आनी ग्रामसेवक हांचें शिक्षण तशेंच काम वेगवेगळें आसून लेगीत दोगांकूय समान पगार आसा, जाल्यार ग्रामसेवका पेक्षा पंचायत सचिवांची जापसालदारकी आनी शिक्षण वेगवेगळे आशिल्ल्यान सचिवाच्या पगारान वाड करची अशी मागणी आमदार वेंझी वेगस हांणी विधानसभेत केली। उपरांत ह्या प्रश्नाची बेगोबेग सुटावो करतलो अशें आश्वासन पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी दिलें।
राजकारणात एकामेकाक फिक्स करपाचे बंद करून कामाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा अशी जाप मंत्री विश्वजीत राणेन पत्रकारांक दिली. केंद्रात नेत्यांची भेट घेवन जे सांगपाचे आशिल्ले ते आपणे सांगला. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या विरोधात लेगीत आपणे कसलेच काम करूंक नाशिल्ल्याचे मंत्री विश्वजीत राणे सांगतात. बांबोळीच्या कुजिरा शिक्षणीक संकुलाच्या धर्तरेचेर दक्षिण गोंयांतूय शिक्षणीक संकुल उबारतले. ह्या संकुला खातीर जमीन ताब्यात घेवपाची प्रक्रिया चालू आसा. बेगीनूच ही प्रक्रिया पुराय जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिली. कुंकळ्ळेचो आमदार युरी आलेमावान हे विशीं विधानसभेत प्रश्न विचारिल्लो. उटंगराच्या पावसाक लागून झाडां पडिल्ल्यान वीज खात्याचे बरेच लुकसाण जाला. दुसरे वटेन जुवारी पुलाचेर पडिल्ल्या फोंडकुलांचेर आपल्याक उलोवपाचेच ना. जुवारी पूल अंडर मेंटेनन्स आशिल्ल्याचे वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार सांगता. पंचवीस जुलै हो वर्ल्ड ड्रावनिंग प्रिव्हेन्शन डे म्हळ्यार जागतीक बुडून मरण थांबोवपाचो दीस. बुडून मरप हे अपघाती मरणां मदीं तिसरें मुखेल कारण जावन आसा. जागतीक पातळीचेर अपघाती मरणां मदीं 7% म्हळ्यार 2,36,000 लोक बुडून मरतात. हातूंत भुरगीं आनी दादल्यांचो आंकडो चड आसा. गोंयांत फाटल्या वर्सा 169 बुडून मरपाच्यो घडणुको घडल्यात. तशेंच आतां मेरेन ह्या वर्साक 54 लोकांक बुडून मरण आयलां. हातूंतली चडशीं मरणां दर्यांत बुडून जाल्यात. बुडून मरपाचें प्रमाण कमी करपा खातीर WHOन कांय सुचोवण्यो केल्यात. त्यो अश्यो: उदकाच्या स्रोतां कडेन वचपाक वाटेर कुंपण घालून थंय वचपाचेर नियंत्रण हाडप, ल्हान भुरग्यांक उदका पासून पयस दवरपाक पाळणाघरा सारके प्रकल्प राबोवप, पोवपाक शिकोवप, उदकांतली सुरक्षा आनी सुरक्षीत बचाव कार्य करपाक शिकोवप, बोटी फेरीबोटी सेवा सुरक्षीत करपाक उपाय घेवप आनी पुराची शक्यताय कमी करपाक वेवस्थापन करप. राज्यांत सध्या देवळांनी चोरी जावपाचे प्रकार वाडतूच आसा. फाटल्या म्हयन्यात दिवचल शारांत चोरांनी 3 देवळां फोडपाचो प्रकार घडिल्लो. जाल्यार बुधवारा राती दिवचल शारांतली 2 देवळां चोरांनी फोडली. चोरांनी आदल्या पुलीस स्टेशना कडलें आनी बाजारांतल्या श्री कोटेश्वर देवाचें देवूळ फोडलें. तशेंच चोरांनी बाजारांतल्या देवळांतली फंडपेटी फोडली. जाल्यार आदल्या पुलीस स्टेशना कडल्या देवळांतली फंडपेटी उखलूनच व्हेली.
सर्वोच्च न्यायालयान बिरेस्तारा खनिजांचेर करा संबंधी ऐतिहासीक निर्णय दिलो। सर्वोच्च न्यायालयान हे संबंधी आदलो आदेश रद्द करून राज्यांक खनिजांचेर आनी खणकाम वावराचेर खनिज कर लावपाचो अधिकार दिलो। मुखेल न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड हांच्या फुडारपणा खाला 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठान 8-1च्या बहुमतान हो निकाल दिलो। ह्या निर्णया प्रमाण रॉयल्टी हो कर मानचे नात। हाका लागून राज्यांक जमनीचेर आशिल्ल्या खनिजांचेर कर लावपाचो अधिकार मेळटलो। खनिज अधिकारांचेर कर लावपाचो संसदेक कसलोच अधिकार ना अशें मुखेल न्यायाधीश चंद्रचूड हांणी म्हणलें। फकत राज्यांक हो अधिकार आसा, तशेंच रॉयल्टी हो कर मानचे नात। मोरजेच्या विठ्ठलदास वाड्यावेल्या दर्यादेग वाठारांत खोपींनी सुरक्षीत दवरिल्ल्या अलेक्स फर्नांडीस हांच्या 2 व्हड्यांक उजो लागून सुमार 11 लाखांचे लुकसाण जालें। हो उजो जमीन माफियांनी लायिल्ल्याचो दावो थळाव्या नुस्तेमार वेवसायिकांनी केला। सरकारान आमकां न्याय दिवचो अशी मागणी थळावे पंच वांगडी विलास मोरजे संजय कोले हांणी केल्या। मोरजे दर्यादेग वाठारांतल्या जमनीक भांगरा परस चड मोल मेळिल्ल्यान ह्या जमनींचेर बिगर गोंयकारांचो दोळो आसा। तातूंत दर्यादेग वाठारांतल्यो जमनी 99% बिगर गोंयकारांनी विकत्यो घेतल्यात। असल्या जमीन माफियांक सरकाराच्या राजकारण्यांचे फाटबळ मेळिल्ल्यान ह्या जमनींचेर ते दोळो दवरतात। आयज मेरेन नुस्तेकारांच्यो पारंपारीक खोपी व्हडी आसात, थंय वचपा खातीर आशिल्लो पाय वाटोय बंद करपाचे प्रकार जमीन माफियांकडल्यान जातात। हाचे कडेन सरकार आडनदर करता। भूंय माफियांकडल्यान व्हड्यांक उजो लावपाचो प्रकार घडला। ह्या व्हड्या सयत नुस्तेमारी खातीर वावुरपी ह्या सामानूय हुलपून गोबट जाला। आता एक धक्कोदायक बातमी। फोंडेच्या ओला इलेक्ट्रीक बायक शोरूमान गिरायकांक फटयल्ल्याचो धक्कादायक प्रकार उक्ताडार आयला। एका गिरायकान ओला गाडयेचो नवो मॉडेल मागयल्लो आनी ते खातीर पयशे फारीक केल्ले, मात कंपनीन खंय आपल्या गाडयेचो भलतोच मॉडेल दिलो म्हूण गाडयेचो धनी साई किरण मोळवी सांगता। ओला इलेक्ट्रीक गाडयो विकपी कंपनीन फोंडेच्या एका तरणाट्याक फटयला खंय। ह्या तरणाट्यान फोंडेच्या शोरूमांतल्यान ओलाची एक स्कूटर बूक केल्ली, पूण दितना शोरूमवाल्यांनी आपल्याक भलतोच मॉडेल दिलो म्हूण तो सांगता। ह्या प्रकाराचेर संबंधितान गाडयेच्या धनयान तिडक उक्तायल्या। ताचो गाडयेचो वेगळो मॉडेल आसा हे विशीं ताणें शोरूमान सांगलेंय बी, पूण शोरूमवाल्यांनी ह्या प्रकाराची दखलच घेवंक नाशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें। ह्या प्रकाराचेर मुख्यमंत्र्यान तशेंच येरादारी मंत्र्यान लक्ष घालचें म्हूण संबंधीत तरणाट्यान मागणी केल्या। बाणावळे दर्यादेगीर पारंपारीक नुस्तेकारांनी प्रार्थना केल्या उपरांत बोट दर्यांत घालून रापण मारून नव्या हंगामाक सुरवात केली। सध्या नुस्तेमारीक बंदी आसा। 1 ऑगस्टाक बंदी काडल्या उपरांत हवामानाचो अदमास घेतले, मागीर नुस्तेमारी खातीर बोटी दर्यांत घालतले अशें पारंपारीक नुस्तेमारांनी स्पश्ट केलें। बाणावळे दर्यादेगेचेर पारंपारीक बोट दर्यांनी बिरेस्तारा बोटींची पुजा केली। ह्या वेळार पाद्रींनी ह्या हंगामात नुस्तेमारांक बरें नुस्तें मेळचें आनी कांयच वायट घडचें न्हय हे खातीर प्रार्थना केली। बाणावले दर्यादेगीर नुस्तेकार पेले हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण हवामान बरें आसल्यार ऑगस्टाच्या मजगती मेरेन सगळ्यो बोटी दर्यांत दाखल जातल्यो। सध्या बोटकारांनी जाळ्यांचो सांबाळ दुरुस्ती केल्या, बोटी दर्यांत व्हरपा खातीर तयार केल्या, तशेंच गरजेची सगळी तयारी जाल्या अशें तांणी स्पश्ट केलें। उटंगराच्या पावसाक लागून राज्यांत सध्या लोकजीण विस्कळीत जाल्या। बुधवारा राती वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या पावसाक लागून राज्यांत वेगवेगळ्या वाठारांनी झाडां पडपाचे तशेंच रस्ते खचपाचे प्रकार घडले। उटंगराच्या पावसाक लागून कुळेच्या शिगांव तुरीमरण वाठारांत पणसाचें झाड लायटीच्या वायरींचेर पडून बरेच लुकसाण जालें, तशेंच हे झाड रस्त्यार पडिल्ल्यान ह्या वाठारांत येरादारी करपी लोकांक बरोच त्रास जालो।
हरमलच्या बीच रोड बेकरी लागसार आशिल्ल्या बंगल्याचे बागेंतले आंब्याचे झाड पावसाक लागून मुळात सकट हुमटून रस्त्यार पडिल्ल्यान येरादारी ठप्प जाली. रस्तो दुचाकी सोडल्यार हेर वाहनां खातीर बंद उरलो. हे झाड दुसरे वटेन आशिल्ले खोपीचेर पडूंक नाशिल्ल्यान व्हड लुकसाण जावपा पसून वाटावले. कोणाक कांय जावंक ना. दनपारच्या 2 वरांचेर हे झाड हुमटून पडले. रस्त्यार येरादारी उणी आशिल्ल्यान कोणाक कांय जावंक ना. मजगतीं ह्या भागांत रस्त्या कुशीक जायतीं धोको निर्माण करपी झाडां आनी माड आसात. ताची परिस्थिती पळयल्यार ती केन्नाय हुमटून पडपाची शक्यताय आसा. ताका लागून उपजिल्लोधिकाऱ्यांनी तलाटी वरवीं अहवाल तयार करून दिवचो आनी धोको निर्माण करपी झाडां काडची अशी मागणी पंच सांतान फर्नांडीस आनी सुशांत गावडे हांणी केली. शिगांवच्या खेरीमल बिंबल हांगा शशिकांत वेळीप हांच्या बागायतीन गवे रेड्यांनी धुमाकूळ घाला. ह्या गव्यांनी बागायतीन घुसून झाडां मोडून उडयल्ल्यान व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाला. फाटली कितलींशींच वर्सां सावन शशिकांत वेळीप हो शेतकार आपल्या बागायतीन झाडां रोयता. कांय वर्सां आदीं ताणें उसाची लागवड करपाक सुरवात केली तर सद्या ताणें सुपाऱ्यांच्या लागवडीक हात घाल्लो. मात ह्या बागायतीन गवे भितर सरून झाडांची नाशाडी करतात. हाका लागून व्हड प्रमाणात लुकसाण जाला. आमी कश्ट करून ही झाडां रोयतात. ह्या बागायतींचेर आमचें पोट चलता. गव्यांनी येवन जर अशे तरेन झाडां मोडून उडयलीं जाल्यार सगळे केल्ले कश्ट उदकान म्हूण शेतकारांचें म्हणणें. शेतकी खात्यान हाची दखल घेवन कितें तरी आर्थीक मजत करची तशेंच ह्या रानटी जनावरांचो बंदोबस्त करचो अशी शेतकार शशिकांत वेळीप हांची मागणी. फाटले कांय दीस पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून धारबांदोडा मोले वाठारांतल्या शेतकारांची शेतां उदका पोंदा गेल्यात. चड पडिल्ल्या पावसाक लागून शेतांची नासाडी जाल्या तशेंच तरवोय कुसला. हाका लागून शेतकारांचेर आतां संकश्ट आयला. शेतांची नाशाडी जाली जाल्यार फुडाराक पीक कशें मेळटलें म्हूण शेतकारांक हुस्को. सरकारान लुकसाण भरपाय तरी दिवची म्हूण मोलेच्या शेतकारांची मागणी. राष्ट्रपती भवनांतल्या दरबार हॉल आनी अशोक हॉलाची नांवां बदलल्यात. खुद्द राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ही घोशणा केल्या. दरबार हॉल आतां गणतंत्र मंडप जाला तर अशोक हॉलाचें नांव हाचे मुखार अशोक मंडप अशें आसतलें. राष्ट्रपती भवनांतलें वातावरण हे भारतीय संस्कृताय, मूल्य आनी तत्वांचें प्रतिबिंब आसचें हे खातीर सातत्यान यत्न सुरू आसात अशें राष्ट्रपती भवनाच्या एका पत्रकांत म्हणलां. मोले ते शिगांव वचपी रस्त्यार वीज खात्यान लायटीचे केबल्स घालपा खातीर खणिल्ले रस्ते सारके पुरोवंक नाशिल्ल्यान गाडयो चलयतल्यांक त्रास जाता. खणिल्ल्या रस्त्याचेर फातर आनी माती घालून पुरयल्ल्यान आतां पावसाक लागून ते व्हांवन गेले. हाची सगळो त्रास ह्या रस्त्यावेल्यान यो वच करतल्यांक जाता. देखून संबंदीत खात्यान दखल घेवन रस्त्याची दुरुस्ती करची म्हूण थळाव्यांची मागणी.
37व्या राष्ट्रीय खेळा वेळार पयलीच फावट सेगान दरेक खेळा संघटनाक 80% निधी दिली. मात खेळा संघटनांनी वापर प्रमाण पत्राची निधी खेळा खात्याक सादर करूंक नाशिल्ल्यान उरिल्लो 20% निधी दिवप शक्य ना. तशेंच मेडलां जिखिल्ल्याचे पयशे चवथी पयलीं मेळटले अशी जाप खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिली. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या स्वयंसेवकांक आनी मेडलां मेळिल्ल्यांक पयशे केन्ना मेळटले असो प्रश्न आमदार विजय सरदेसाय हांणी विधानसभेवेळार केल्लो. पोडवाल खोर्जुवे वाठारांतले सरकारी मुळावी शाळेची सामकीच अवतिकाय जाल्या. स्कुलाच्या इमारतीच्या स्लॅबाक गळती लागल्या, जनेलां मोडल्यात, हातूंत भुरग्यांक शिकपाक धोक्याचें जालां. तेन्ना सरकारान हातूंत बेगोबेग लक्ष घालून ही शाळा दुरुस्त करची म्हूण हळदूणचो आमदार कालूस फरेरान विधानसभेत मागणी केल्या. सिंगापूरचो पासपोर्ट हो संवसारांतलो सगळ्यांत बळिश्ट पासपोर्ट. हेनली अँड पार्टनर्स ह्या पासपोर्ट रँकिंग संस्थेन संवसारांतल्या सगळ्यांत बळिश्ट पासपोर्टांची क्रमवारी जाहीर केल्या. हे वळेरेंत भारताचो 82वा क्रमांक आसा. अंदू जानेवारींत जाहीर केल्ल्या निर्देशकांचे तुळेंत भारताची क्रमवारी 3 सुवातींनी वाडल्या. भारतीय पासपोर्टान 58 देशांत व्हिजा फ्री प्रवेश आसा. ताचे आदी जानेवारींत जाहीर केल्ल्या निर्देशकांत भारताची क्रमवारी 5 सुवातींनी उणी जाल्ली. 2023 वर्सा भारताचो क्रमांक 80वो आशिल्लो. हे वयरेन सिंगापूरचो पासपोर्ट पयल्या क्रमांकाचेर आसा आनी 195 देशांनी व्हिजा मुक्त वेदताय आसा. जपान सयत फ्रांस, इटली, जर्मनी आनी स्पेन हांचो दुसरो क्रमांक आसा आनी तांच्या पासपोर्टाचेर 192 देशांनी व्हिजा मुक्त प्रवास करपाक मेळटा. ऑस्ट्रिया, फिनलँड, आयर्लंड, लक्समबर्ग, नेदरलँड, दक्षिण कोरिया आनी स्वीडन तिसऱ्या क्रमांकाचेर आसा आनी ते 191 देशांनी फुकट व्हिजा प्रवेश दितात. नामनेचे साहित्यीक आनी विचारवंत फादर फ्रांसीस दिब्रिटो हाका 80 वर्सां पिरायेचेर मरण आयलें. वसईच्या नंदाकाल हांगा ताणें आयज निमणो स्वास घेतलो. फादर दिब्रिटो हे 93व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आशिल्ले. तशेंच तांणी हरीत वसई ही चळवळ प्रभावीपणान चालीक लायिल्ली. म्हत्वाचे म्हळ्यार संघर्श यात्रा क्रिस्तभुमीची हे पुस्तक बरोवपा खातीर फादर दिब्रिटो हे इस्रायलाक गेल्ले. थंय रावून ताणें हाचेर कांय काळ संशोधनूय केलें. सुबोध बायबल नवा करार ह्या पुस्तका खातीर 2013 वर्साच्या साहित्य अकादमी राष्ट्रीय अनुवाद पुरस्कारान तांकां सन्मानीत केलें. उस्मानाबाद हांगा आतांचे धाराशिव जाल्ल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदारूय फादर फ्रांसीस दिब्रिटो रावन गेले. कोंकणी विशीं तांकां मोग आशिल्लो. पुण्या फकत 4 वरांच्या पावसान हाडलो हुंवार. कडक वासला धरणाचें उदक सोडिल्ल्यान संकश्ट आनीकूय वाडला. सिंहगड वाठाराक चड धपको बसलो. शारांत चौगांक शॉक लागून मरण. तातूंत मोठा न्हंयेचो हुंवार पळोवपाक लोकांनी गर्दी केल्ली. लोकांच्या गाडयो उदकान पोंदां बुडल्यात. रस्त्याचे दोनूय वटेन गाडयो पार्क केल्ल्यान उजो पालोवपी दळाक येरादारी करपाक त्रास जाले. मुंबयतूय दनपारां पावसाचो नेट वाडिल्लो. थंयूय रस्त्यांचेर उदक तुंबलां.